कॉल येयले की 8 जावन 9 मिनटांनी की सब रजिस्टर बिल्डिंगेन लिफ्टीन फॅमिली शिरकाला म्हणून. सो इमिजिएटली आमी आमची गाडी घेवन टर्न आवट केले. आमी वचून पयले आमचे वचून पयले की ती फॅमिली लिफ्टीन शिरकाल्ली. सो आमी वयर तेंचे रूम आसता तेजो लिफ्टीचो ते थंय गेले आनी थंय वचून आमी ट्राय केले की मॅन्युअली सकयल देंवोवपाक. पण थंय आमकां कांयच मेळनालें मॅन्युअल देंवोवपाक. मागीर आमी तांकां परतून तांकां येवन आमी विचारलें की ते लिफ्टीन आसलें तांकां की तुमकां कितें प्रॉब्लेम आहा, तुमकां वेंटिलेशन बी कितें आहा न्हू ओके. सो तें म्हणपाक आमकां वेंटिलेशन सारकें आहा आनी कांय प्रॉब्लेम ना. तरी आमी तेंचे कितें ते फर्स्ट फ्लोराचेर ते दार आसलें तें आमी फोडलें आनी तांकां आनी मातशें हें केलें वारो येवपा खातीर. आनी आमी परतून वयर वचोन चॅक केलें की कितें आमकां करूंक मेळटा काय म्हणून. सो आमकां तें कांयच ते रुमान कांय मेळनालें आमकां मॅन्युअल देंवोवपाक. सो मागीर तें म्हणपाक लागलें तें इलेक्ट्रिशन येता म्हणून. तेंचो पयलीं एक मनीस येयलो लिफ्टीचो कितें तेज्या कडेन कांय जावंक ना. मागीर परतून आनी एकलो टॅक्निशियन येयलो तेंचो. मागीर तेणें दुसऱ्यान येवन तें मागीर शॉर्ट कितें करून ते लिफ्ट सकयल देंवयला. कितल्यांक जाल्लें एग्जॅक्ट सर? हें आमकां 8 जावन 9 मिनटान आमकां कॉल येयल्ले. असं हांवें आयकलां की बरीच वेळ गेलो म्हणून तांकां भितर. हय पण कितें जालें तें मॅन्युअल आमकां सिस्टम आसता ती थंय कांयच कशी नासली कशी दिसली आमकां मॅन्युअल कितें हें करपा जाय देंवोवपा खातीर. सो फॅमिली आतां सेफ आसा? हय फॅमिली सेफ आहा. ते एडवोकेट आहा तो आनी ताका आमी भायर काडून मागीर ताका विचारलें बाबा कितें प्रॉब्लेम आहा काय आनी तें म्हणपाक कांय ना आमी ओके आहा म्हणपाक लागले. तेंचे आमी हें करून मागीर आमी लायटीचो प्रॉब्लेम जालो म्हणून पयलीं शॉर्ट जाल्ली दिसता. शॉर्ट जावन तें परत बंद जालें. मागीर आमी वचोन ते परतून ती लायट बीट चालू केली वयर रुमान ते जे लिफ्टीचो रूम आसता वयर तो तितून आमी वचोन ते चालू केले. सर ते कितें जालें? कितें एग्जॅक्ट? त्रास म्हटल्यार लिफ्टीन वयर वयतले मदींच बंद जालें. तुमचें ऑफिस हांगा आसा? कितलो वेळ उरलो तुमी भितर? ऑलमोस्ट 7 to 9:30 तुम्ही वर वयतली काय सकयल येतली? वयर वयतले. वर येताले आनी अचानक मोडली. in between शॉर्ट जालें. भितर सिच्युएशन काय आसलें आतां तुमी फॅमिली चेडो आसलो तुमचो भितर आतां तुमचे भितर म्हणजे पॅनीक सिच्युएशन कशें? ना तशें पॅनीक म्हणजे पयलीं फक्त हें नासली लायट नासली. देर वॉज नो वेंटिलेशन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर. मागीर तेंच्यांनी क्रेडीट गोज टू दी फायर ब्रिगेड आनी पुलीस डिपार्टमेंट एंड ऑल माय. तुम्ही कॉन्टॅक्ट कसो कितें केलो? चेडो भियालो बीन तुमचो? स्टार्टींग मातशें जाता न्हू. कॉन्टॅक्ट कसो कितें केलो तुमी? आमच्या सेक्रेटरीक आमी कॉल केल्लो. तेणें मागीर बाकीच्या सगळे पुलिसांक आनी फायर ब्रिगेड इन्फॉर्म केलें. हेचे पयलीं अशें जाल्लें खंय? ना हांगा खुबशे जाता सर पूण देर इज नो अदर ऑप्शन. वी हॅव टू यूज दॅट लिफ्ट. एक्चुली दीस इज पळोवंक गेल्यार गव्हर्मेंटान हेचेर कितें तरी विचार करूंक जाय. आयज पळोवंक गेल्यार आमी बींग अ यंग जनरेशन आमकां व्हडलेशे कांय तितले इफेक्ट जावंक ना. जर सपोज आमच्या प्लेसीर जर सपोज ओल्ड एजड पर्सन आसत कित्याक हांगा हे सब रजिस्ट्रार ऑफीस आसल्या कारणान कितलेशेच एजीचे लोक हांगा येतात. येवप वचप चालू आसता. सो दॅट शूड बी मिनिमम कितें तरी पावर बॅकअप तरी आसपाक जाय. ऑर मे बी सम लिफ्ट मॅन बिकॉज दीस बिल्डींग स्पेशली दी सब रजिस्ट्रार ऑफीस इज गिवींग लॉट ऑफ रेवेन्यू. मे बी यू मे से हेल्दियस्ट रेवेन्यू टू दी स्टेट ऑफ गोवा. जर सपोज इतलो रेवेन्यू जर एक ऑफीस जर दिता जाल्यार दॅट शूड बी सम मिनिमम कितें तरी लोकांच्या खातीर कितें तरी दिवंक जाय तेंच्यांनी जे कोण ह्या बिल्डिंगेन येतात. नाव आतां अशें धरून चल एक 7 इन्सिडंट जाला. कन्सिडर दीस मे बी एट द टायम एट दी आवर्स ऑफ 10 o'clock or मे बी देर आफ्टर जाल्यार आय डोंट नो कितें जावपाचें. बिकॉज ह्या बिल्डिंगेचे गेट्स आसता पळय ते गेट्स क्लोज बाय 10 o'clock. सो टुमोरो बींग संडे मोर दॅन 24 hours शिफ्ट जावपाचें. मेंटेनन्स कशें आसता ह्या बिल्डिंगेचे लिफ्टीचे बीन आतां? कित्याक दीस इज द सेकंड टायम नाव. Now this lift, to be fair to you all, this lift comes within the purview of Goa government, that is sub-registrar. Because हे आमचे कोण सोसायटी आसा पळय दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस लिफ्ट. बिकॉज ही लिफ्ट जी आसा पळय निलेश काब्राल मिनिस्टर जेन्ना आसलो ऑनरेबल मिनिस्टर तेन्ना तेणें घातलेली. बट तेणें कितें सांगलेलें ही लिफ्ट जी आसा पळय ही 24 hours चालू दवरतली आनी ह्या लिफ्टीन कितेंय प्रॉब्लम जावचो ना. बिकॉज कितलेशेच सब रजिस्ट्रान लोक ओल्ड जे लोक आसात पळय जावं न्यू जनरेशन सगळे सब रजिस्ट्रान डीड्स अप्लाय करपाक येतात. मे बी सक्सेशन डीड वॉट एवर डीड्स मॅरेजीक येतात. सो तेच्या खातीर आनी तेणें एकूच सांगलेलें आपल्याक एक फोन मारल्यार जर इन्सिडंट जालो जाल्यार एक फक्त फोन करा म्हणून म्हाका फक्त एकूच रिमायंड करपाचें आसा फॉर गव्हर्मेंट चीफ मिनिस्टर एंड दी देन कोण तो आमचो लॉ मिनिस्टर
before putting this in order, he must avoid making such submissions. Statements जे कितें पळय statement करप it is easy, but it is very difficult to comply those. Statement assembly तुम्ही जाय तितली करतात, but whether on ground reality these statements whether they are actually been implemented. हेचेर पळय आतां जो प्रेझेंट आमचो आलेक्स सिक्वेरा आसा लॉ मिनिस्टर तेणें हेचेर कितें केलां टील डेट नथींग इज डन, बट क्रेडीट गोज टू दी पुलीस डिपार्टमेंट एंड दी फायर ब्रिगेड आनी जे आमचे हांगा आसा पळय वर तरी कांय वेंटिलेशन नासता एक वर एंड आवर कितें म्हणटा एसआराचे आमचे जे थोडे कलिग्स आसा दे गेव अस दे ऑफर्ड अस वॉटर उदीक कितें माय चायल्ड वॉज देर आनी अशें धरून जाल्यार हांव जर माय चायल्ड एंड माय वायफ अलोन वॉज देर जाल्यार चड प्रॉब्लेम जावपाक Okay. दीस वॉज अ पॅनीक सिट्युएशन आनी आमचें कशें आसा सी आमच्या चेड्यांक कशें आसता कितें जरी संकट येयलो देन वी डोंट बाव डावन आमी भियेनात टू बी फ्रँक टू तें सगळ्यांक खबर आसतलें सो देरफॉर आय वॉज एनकरेजींग देम दॅट कांय जावचें ना जातलें एवरीथींग वील पे जर सपोज हांवूच भियेलो देन थिंग वूड हॅव बीन मोर वर्स आयज केकली जर आसलेली जाल्यार कितें तरी दॅट इज वॉट आय एम ट्रायंग टू एक्सप्लेन यू. फर्स्ट ऑफ ऑल हे बिल्डिंगेची म्हाकाय खबर आहा जी हांगा जी वायरींग बी आहा जी इलेक्ट्रिसिटी केल्ली आहा ती प्रॉपर हेतून ना कंडिशनान म्हणून हे अशें इन्सिडंट जाता तरी हांवें फाटल्या दिसांनी जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान इन्क्वायरी केल्ली तेचे वरसून जे समजतलें आतां अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी हे केल्ली आहा तेच्या कारणान ते ट्रान्सफॉर्मर हांगा बसोवपाचे आहा आनी कांय शॉपां हांगा अशी जी ऑक्युपन्सी घेतल्या आनी तेन्नाच्यान ती बंद आहा आनी तेन्ना पळय जी इलेक्ट्रिसिटीची ती वायरींग केल्ली आहा ते प्रॉपर ना म्हणून ते आतां तेंच्यांनी चालू केलां हे करपाक बी म्हणजे प्रॉपर वीथ प्रोसिजर तो हे करपाक आतां शॉर्ट बी जावप म्हणजे तेजोच प्रॉब्लेम म्हणजे रिसर मेंटेनन्स म्हणटा तेन्ना ना आनी हे आमी पळयता न्हू बाकीची आहा पळय हांगा शॉपां आहा पळय न्हू चडशी चलत ना जी म्हापसा सील केल्ली जवळ जवळ 150 ती आतां ऑप्शन केल्या आनी तांकां परत ताका ती लायट कनेक्शन हे पयलींची सुद्दां आसा तांकांय प्रॉपर हांगा लायट कनेक्शन सो अशें आनी परत जावंक फोन हेचेर कितें आता फुडें हेचेर आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तांकांय हांव हें करता रिक्वेस्ट करता थ्रू म्हाजो वॉर्ड जाल्या कारणान आनी म्हाकाय भितर खबर आहा आनी ते इंजिनियरी म्हाका सांगिल्लें बाबा आमी जी पळय हांकां केबल बी आहा हांगा हाडून दितले ट्रान्सफॉर्मर तांकां खर्च जावचो ना अशें आनी अपग्रेड करतले अशें पयलींचो ही नॉर्मलूय सांगी आनी आतां कितें प्रोसेस तेंचो चालू आहा लिफ्ट कोणाच्या अंडर येता ही लिफ्ट आतां म्हटलें थंय तेणी सब रजिस्टर आहा तेच्या अंडर सब रजिस्टरान आनिकूय वयर प्रिमायसीस घेतलेली आहा आनी तेंची सब रजिस्टर एक्सपांड जावपाची आहा पूण तेंच्यांनी सुद्दां ही मेंटेन केली जाल्यार कांय जायना आतां ते एडवोकेट म्हणटाले तशें इन्कमूय बरो आनी सब रजिस्टरांक ऑलवेज सेंड करपाक जे भायर गर्दी आसतातूच इन्कम येता तेंच्यांनी मेंटेन करूं येता